दिवचल तालुक्यात येवपी आमटाणे धरण अजूनय भरता भरना। 2 दीस नेटाचो पावस पडून लेगीत ह्या धरणांतल्यान उदकाची पातळी क्षमतेमेरेन पावूंक ना। धरण भरपाक आनी कांय दीस वाट पळोवची पडटली। सेगीत 2 दीस नेटाचो पावस पडून लेगीत दिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे धरण अजून तरी पुराय भरूंक ना। हे धरण भरतले जाल्यार अजूनय सेगीत आनी नेटाच्या पावसाची गरज आसा। मंगळारा दनपारा मेरेन ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल 48.60 मीटर इतकी जाल्ली। हे धरण भरतले जाल्यार अजून तरी अर्ध्या मिटरा परस चड उदक वाडपाक जाय। फाटल्या सप्तकात म्हळ्यार फाटल्या बुधवारा ह्या धरणांतल्या उदकाची लेवल 46.20 मीटर इतकी आशिल्ली। फाटले 2 दीस ज्या तरेन नेटाचो पावस पडलो ताचो अदमास पळयलो जाल्यार हे धरण भरतले अशी अपेक्षा आशिल्ली। तरी लेगीत हे धरण अजून पूर्णपणान भरूंक ना। आता नेटाचो आनी सेगीत पावस केन्ना पडटा आनी धरण केन्ना एकदाचे फुल्ल जाता ते पळोवचे पडटले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।